साखळे पालिका वेंचणुकेत बीजेपीचे आणि धर्मेश सगलानीच्या पॅनलामध्ये फाईट। दोनही पॅनलांच्या फुडाऱ्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोप चालू असत। दोनही पॅनलांनी आपापले जाहीरनामे लोकांमुखार दवरल्यात। दोनही पॅनलांचो अजेंडा विकासाचोच। पळोवया प्रमोद सावंताचो आणि धर्मेश सगलानीचो जाहीरनामो आयतारा साखळेची वेंचणूक जाता। साखळी विकास मंच पॅनलाचो जाहीरनामो आतांच प्रसिद्ध केल्लो आसा आणि ह्या जाहीरनाम्याच्या नुसार आमी लोकांक सगळ्यांक आव्हान करता की आमी 24 गोष्टी लोकांक सांगलेल्यो आसा आणि ज्यो गोष्टी सांगल्या त्यो साखळी शहर एक नंबरचे शहर गोंयांत करपा खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो। धाकट्या शहराच्या मदीं साखळी शहर हे एक नंबराचें शहर आसतलें। मेजर मोठ्या प्रमाणात मास्टर प्लॅनिंग जे आसा ताचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें। आमी म्हणटा तसो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वित करपाचो, सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कार्यान्वित करपाचो आणि रखडलेले वेगवेगळी कामां जी आसा, साखळेंतल्या एखादो किल्लो आसा तेजें सुशोभीकरण करपाचें। अशी विविध कामां आमच्या 13 वार्डांनी जी आमकां करपाक जाय आणि एकदां जशें आमी मास्टर प्लॅनिंगचें इम्प्लिमेंटेशन केलें, म्हाका दिसता 13 वार्डांनी खंयचेंच काम जें आसा हें आमचें उरचें ना। टुगेदर फॉर साखळी ह्या पॅनलाचे आयज आमी जाहीरनामो डिक्लेअर करता। हे जाहीरनाम्यान आमी येता त्या काळान कसली कसली कामां करतले, कसले कसले उपक्रम राबयतले, डेव्हलपमेंट करतले हे आमी जाहीर केल्लें आसा। हे जे मॅनिफेस्टो आसा तो 2050 पर्यंत फुडले चिंतून आमी हे डेव्हलपमेंट करता आणि करत रावतले। पॉप्युलेशन सेन्सस प्रमाणे आमचे प्रभाग 11 आसूंक जाय आणि तो सगळ्यांक दिशाभूल करता, आमदार दिशाभूल करता की साखळी म्युनिसिपालिटी बी क्लास जाला म्हणून। बी क्लास जाला जाल्यार तेजें नोटिफिकेशन बीजेपी ऑफिसानूच तेजें आसा काय म्युनिसिपालिटी साखळी म्युनिसिपालिटीक धाडपाक जाय आसा जाल्यार लोकांक प्रूफ दाखय की बी क्लास म्युनिसिपालिटी जाला। गव्हर्मेंटान आमकां कोर्टान सांगलेलें आसा, एजीन सांगलेलें आसा की इट इज अंडर कन्सिडरेशन। आजून बी क्लास जावंक ना, हे लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करपाची गरज ना। बी क्लास जाल्यार आमकांय फायदो जातलो, आमी ताका वेलकम करता। काणकोणा नगरच्या 6 वर्सांच्या चलयेचेर जाल्ल्या बलात्काराचो निशेध करपाक काणकोणा नागरीक समितीन 8 मायाक निशेध सभा आयोजीत केल्या। ह्या दिसा काणकोण अर्ध दिसा खातीर बंद दवरचें म्हूण तांणी आव्हान केलां। तांचे शेनवारा काणकोणा बसका जाली। भायले कामगार येवन ह्या वाठारांत रावल्यात। चलया बायल्यांक खंय सेफ्टी ना म्हूण बसकेत चर्चा जाली। आयज पळयलें जायत थंय कोण युपी कोण आसाम कोण आनी एवरी मनीस सामके कितें प्रकारान काणकोण वायट घडटा पळय ते सगळे भायले। कितें म्हळ्यार आमच्या वार्डांत नॉन गोवन्स आसा ते रावता आनी फॉरेनर रावता म्हूण तेन्ना ते सस्पिशियस थोडे आसा तेंचेर इन्क्वायरी जावची म्हूण हांवें पीआयक रिक्वेस्ट करून हांवें एप्लिकेशन दिल्लें। टील डेट ताजेर कांयच आमकां आन्सर ना। अशा ह्या घटनेचो निशेध जाहीररित्या जावचो आणि हो निशेध करपा खातीर तावडेर काणकोणा तावडेर बाजारात एक जाहीर सभा घेवची आणि ह्या सभेच्या वेळार काणकोणच्या व्यापाऱ्यांनी आपली आस्थापना बंद दवरून ह्या निशेध सभेक सपोर्ट करचो, पाठिंबो दिवचो अशें ह्या मिटिंगेक थारलां। आणि हांव काणकोणच्या आमच्या सगळ्या लोकांक, काणकोणच्या नागरिकांक हांव एक जाहीर आव्हान करता की ह्या निशेध सभेक तुमी सामील जावचें आणि तुमी ह्या घटनेचो निशेध करपाचे भागीदार जावचे। आणि आमी अशें बी पळयतलें की हे इन्क्वायरीचे फॉलोअप जावपाक जाय आणि जे त्या 6 वर्साच्या भुरग्याचेर जो अन्याय जाला, रेप जाला, ताका योग्य तो न्याय मेळपाक जाय। येता त्या 8 तारखेक आमी जाहीर सभा पळयतले आनीक हाफ-डे आमी ट्राय करता की आमी सगळेच ट्राय करतले की हाफ-डे सगळ्यांनी निशेध करपाचो। हांगा मार्केट एरिया जी शॉपां आसा तांकां सगळ्यांक आमी वचून अपील करतली की सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतली की आमी निशेध करया आनी शॉपां आसा ती बंद दवरतली। 8 अल्पवयीन चलयांचे अपहरण आणि तांकां मारबडय करपाचे केशीत बायणा वास्कोचे विनस हबीबाक हायकोर्टान जामीन दिलो। तिच्या जामिनाक विरोध करपी वास्को पुलीस चलयांचे मारबडय जाल्ले कांय फोटो सोडून ठोस पुरावे दिवंक शकले ना, जाल्यार बचाव पक्षान विनस हबीब आणि त्या चलयांचे बरे संबंध आशिल्ले कांय फोटो कोर्टा मुखार दवरतले। 8 अल्पवयीन चलयांचे अपहरण आणि मारबडय करपाच्या प्रकरणात वास्को बायनाचे विनस हबीबाक जामीन मेळचो न्ही म्हूण वास्को पुलिसांनी दावो केलो तो असो। 8 चलयांक कोणाचोच आधार ना अशें ना, तांकां दुसऱ्या राज्यांतल्यान हाडला।
चलयांक आंध्र प्रदेशांतल्यान हाडपी मनशांक पुलिसांनी धरला. चलयांच्या पालकांचो सोद घेवंक जाय. विनसाक जामीन मेळचो न्ही म्हूण वास्को पुलिसांनी नेट लायलो, पूण तिच्या आड ठोस पुरावे कोर्टाक दिवंक शकले ना. त्या चलयांक कसलोच आधार ना म्हूण कोर्टा मुखार सिद्ध करूंक शकले ना. चलयांक मारबडय जाल्या उपरांतचे कांय फोटोज ते दिवंक पावले. वास्को पुलिसांचो दावो खोडून काडटना बचाव पक्षान त्या चलयांचे कांय बरे फोटोग्राफ कोर्टा मुखार दवरले. दुबावीत विनस हबीबान कोर्टाक सांगले ते अशें: सगळ्यो चलयो कोणाचोच आदार नाशिल्ल्यो, त्यो रस्त्यार मेळिल्ल्यो. बरी जीण मेळची म्हूण तिणें सगळ्यांक दवरले. तिच्या वेवस्थापना खाला चलपी संस्थेच्या माध्यमांतल्यान ती तांकां आदार दिताली. दोनूय बाजू आयकल्या उपरांत हायकोर्टान 50,000 बॉन्डाचेर विनस हबीबाक जामीन दिलो. हायकोर्टान दिल्ले ऑर्डरींत म्हणलां: दोनूय पक्षान दिल्ले फोटोग्राफ वेगवेगळ्या टोकाचे आसात. बचाव पक्षान दिल्ले फोटो बरे खीण दाखोवपी, जाल्यार सरकार पक्षा कडचे फोटो भयभीत करपी. दुबाविताक त्या भुरग्यांचे मूळ खबर नाशिल्ल्यान दुबाविताची चवकशी जायनासतना भुरग्यांचो पत्तो तांचे पालक सोदूं येता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.